या रूपार लिपून हजारा साय सदा राखून तू रावलाय मोडा मोगान सोम्या सर पडून तुका भक्ती वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सर पडून तुका भक्ती वंदिता निजा देवा तुका आराधिता दैविका कुल तुझी भोगली सोम्या आम्ही वेंगे तुझ्या घेतलाय आखी आम्ही तरी दैविका कुल तुझी भोगली सोम्या आम्ही वेंगे तुझ्या घेतलाय आखी आम्ही तरी सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता तावून तुवे करसा पर्यां सोम्या मोठो केलो आमचो वरती दयेन तुजे तावनी तावून तुवे करसा पर्यां सोम्या मोठो केलो आमचो वरती दयेन तुजे सर पडून तुका भक्ती वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता कष्टा वेळार भक्तीन गायली तुझी स्तुती भोगली सोम्या आम्ही तुझी सकत वरती कष्टा वेळार भक्ती गायली तुझी स्तुती भोगली सोम्या आम्ही तुझी सकत वरती सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता पडून तुका भक्ती वंदिता निजा देवा तुका आराधिता हालेलुया 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 हरगान तुका जेजो हकलाप तुका जेजो महिमा तुका जेजो नमान तुका जेजो प्रणाम तुका जेजो जय जय तुका जेजो हालेलुया 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 हरदान तुका जेजो नमान तुका जेजो प्रणाम तुका जेजो जय जय तुका जेजो हालेलुया 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 मोगच्या भवनो आणि बहिणीनो,
मार्ता आनी मरियेच्या घरांत भेट दिल्लो जेजू ह्या घडये आमच्या मदें हजर आसा, आमकां भेट करूंक आयला. सर्व आमचे कश्ट दूख समस्ये तो जाणा आसा. मार्ता बरी आमी सर्व खंतिश्ट जाल्यावो, जायतो हुस्को जायती जबाबदारी, जायचे कश्ट आमकां आमच्या खांद्यार आमकां आसता आसतना ह्या घडये जेजू आमकां सांगता जें कितें मार्ताक ताणें सांगलें तीं उतरां जावन आसात. मार्ता मार्ता जायती सरबराई करच्यार मार्ता मार्ता तूं सबार संगती विशांत खंत हुस्को करन आसाये, पूण गरजेचें एक मात्र मरियेन बरो वांटो वेंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचे नात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमचे समोर हजर असो जेजू आम्हा हर एकल्यांक तेंच उतरां आमकां तो सांगता. जायतो खंत हुस्को आमच्या थंय आसा, जायते कश्ट आमकां आसात, जायती सरबराई आमी करच्यार पडल्या. ह्या संवसाराच्या संगतींत आमी जायते मेतेर जाल्या, जायते संगती आमच्या मतींत आटापून आसा. पूण गरजेचें एक मात्र, जशें मरियेन बरो वांटो वेंचून काडला तशें आमी हर एकल्यांनी ह्या घडये बरो वांटो आमी वेंचून काडला. सोम्या संगी हो वेळ खर्चूंक, सोम्या संगी रावोंक, सोम्यांची मजत मागोवंक. ते देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जें कितें आमकां सर्व आमची खंत दूख हुस्को आमकां दोसता तें सर्व आमी सोम्याक समर्पण दिवया. ह्या हजरपणांत, सोम्याच्या हजरपणांत आमी विशेव घेवया. ताचें शांती समाधान आमी जोड घेवया. ताची कृपा आमी मागया. ताचो मोग आमी अनुभव करया. आनी आमी सर्व आमकां आमी समर्पण दिवया आनी आमी मागया. मोगळा जेजू, ह्या तुज्या हजरपणाक आमी तुका अर्गां पटयता. तूं आमचे संगी सदांच आसाय. तूं आमकां सर्व संगतींनी तूं आमकां सांबाळताय. तूं आमची जतन घेताय, आमचो मोग करताय, आमकां पोसताय, आमकां सांबाळताय. आनी ह्या तुज्या हजरपणांत आमी तुजो मोग आमी भोगता. आनी तूं निजाय की आमचो मोग करताय म्हूण ह्या तुज्या हजरपणा वरवीं तूं आमकां उगडापें करताय आनी तो मोग आमचे थंय वांटून घेताय. ह्या तुज्या खलतेपणाक आमी तुका अर्गां पटयता. आनी जशें तूं आमचे थंय आमचे खातीर खलतो जालाय तशें आमी खलते जावंक. जशें तूं आमचो मोग करताय तशें आमी तुजो मोग करूंक. आनी जशें तूं पवित्र जावन आसाय तशें आमी तुज्या पवित्रयेंत आमी सर्वांनी पवित्र जावंक. तुजी कृपा आमचेर वत. ह्या घडये मोगळा सोम्या आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या जिणेंत केल्या सर्व बरेपणा खातीर आमी तुका दिन वाजता. आनी आमचे सर्व कश्ट दूख समस्या तूं जाणा आसाय. तें सर्व त्या सर्वांती तुजें योजन आसा म्हणलें आमी थिरपात येता. मोगळा जेजू, ह्या तुज्या हजरपणा वरवीं तुजी कृपा तूं आमकां वता आसतना तुजें धैर्य सखत बळ तूं आमकां फोव कर. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जें कितें आमचे कश्ट दूख आसात ते सोम्याच्या पांय तळा आमी दवरया. आनी सोमी आमकां ह्या घडये सांगता, समेस्त कश्टांतल्यान वजन वावयतल्यान येया तुमी म्हजे सरशी आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. ह्या देवाच्या उतराचेर आमी थीर भावार्थ दवरन सर्व आमचे कश्ट दूख सोम्याच्या पांया तळा दवरया आनी आमचो भावार्थ आमी सोम्या थंय तीर्थ करया.
सोम्याक आमी आमचो मान बागोवया. म्हज्या तूं धीर जायनाका खंय भियेनाका. म्हज्या तूं धीर जायनाका खंय भियेनाका. विश्वास तुजो दवर सुमियाचेर तुज्या. तुका लोये तूं जाणा रानाच्या रुखा जडा उदा कोणे वोतला. सोम्यान तुका उजव्या हाता उखल धरल्या. म्हज्या तूं धीर जायनाका खंय भियेनाका. म्हज्या तूं धीर जायनाका खंय भियेनाका. तुका रचलोलो सोमी तुका सांबाळटलो. दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो. मोराची कुडबी विंद्रंगान कोणे नेटल्या. सोबीत पाचव्या रांगान तिरा कोणे सोबयला. म्हज्या तूं धीर जायनाका खंय भियेनाका. म्हज्या तूं अधीर जायनाका खंय भियेनाका. ती सुकली यंत्रणा वयली. वंपी नांती लुमी नांती रासरी नांती. तांकां जरी देव पोसता तुमकां पोसोनावी. खंडीत जावन चड उत्तम तुमी तांच्यागी. म्हज्या तूं अधीर जायनाका खंय भियेनाका. म्हज्या तूं अधीर जायनाका खंय भियेनाका. विशेष चिंता कित्याक करची तुमी. जशी वाडटात पळया ती फुलां शेतांतली. शेतांतल्या फुलांक जर देव अशें नेसयता. नेसोन सोनागी संगीचो बापूय तुमकां. म्हज्या तूं अधीर जायनाका खंय भियेनाका. म्हज्या तूं अधीर जायनाका खंय भियेनाका. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगच्या भवनो आनी भयणीनो आमचो देव कितल्या बरो कितलो स्वादीक आनी तो आमकां सदांच राखता पोसता सांबाळटा. आनी त्या देखून ह्या गिता द्वारे आमकां मेळचें आपोवणें जावन आसा. तुजो विश्वास खंयचय सोम्यांचेर. आमची मारता बरी आमी जायती खंत हुस्को आमकां आसा जावंक पुरो. पूण आमचो विश्वास आमी सोम्यांचेर आमी खंचोवंक जाय. आनी त्या देखून
आमी गायलेलीं तीं उतरां जावन आसात. सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणा जा. दोंगरार आसच्या रुखा झाडांक उदक कोणें वतला. सोम्यानच तांकां उजव्या हातान राखला आनी सांबाळला. तांची जतन घेता आनी ताच्या की चड वर्त्या मापान देव आमची जतन घेता, आमकां राखता, आमकां पोसता. आमचो रचलेलो देव आमकां केदींच आमकां सण्ण घालचो ना. हांव तुका सांबाळटलो, हांव तुका राखतलो, हांव तुका पोसतलो म्हूण बसयतलो जेजू. तो जावन आसा विश्वासी देव. त्या देखून मोगाच्या भवनो आनी बेनिनो, आमचो विश्वास आमी सोम्यांचेर आमी खंचोवया. पळया तीं सुकणीं अंतराळा वयलीं, तीं ओंपिनात लुविनात, तीं रास करिनात. जरी देव तांकां पोसता, तांकां पोसलेलो देव खंडीत जावन आमकांय पोसतलो म्हणलो विश्वास आमचे थंय आसूंक जाय. त्या देखून मोगाच्या भवनो आनी बेनिनो, संवसारी संगती विशयांत जायते आमी चिंतावो, जायती खंत करतावो. आमच्या फुडारा विशयांत आमी जायती खंत करता. आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा विशयांत आमी जायती खंत करताव, बेजाराय करताव. आमी चिंतलें जायनातल्या वेळार आमी जायते बेजार उसारतावो. त्या देखून मोगाच्या भवनो आनी बेनिनो, आमी निराशी जावचें न्हय, आमचें धैर्य आमी सांडचें न्हय. बगार आमचो विश्वास आमी आमच्या सोम्यांचेर खंचोवंक जाय. त्या देखून मोगाच्या भवनो आनी बेनिनो, जशें मरयेन बरो वांटो विंचून काडलो आनी तो वांटो ह्या घडये आमी विंचून काडया. सोम्याच्या हजरपणांत आमी आसाव, सोम्याच्या पांया तळा आमी आसावो. सोमी आमचे लागीं उलोवंक शेता आनी जशें मरयेन ताची शिकोवण आयकूंक ताच्या पांया तळा बसून तो बरो वांटो विंचून काडलो, तोच आमी हर एकल्यानी तो वांटो विंचून काडूंक जाय म्हणून जेजू आमकां ह्या घडये आपोवणें दिता. त्या देखून मोगाच्या भवनो आनी बेनिनो, जेरेमिया प्रवादी मुखांतर आमकां देव बसोवन अशें सांगता, तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हणून हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय, तुमच्या खेस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भवनो आनी बेनिनो, आमी जाणावो आमचो देव आमची सोदना करून येता. आमी ताची सोदना करच्या फुडेंच पयलें तोच आमची सोदना करून येता. आनी ह्या घडये ताचें हाजरपण आमकां सांगता, ह्या सक्रामेंतांत ताचें हाजरपण आमकां सांगता, हांव तुमचे लागीं सदांच आसा. आनी तोच जेजू आमकां सोदून आयला आमच्या बरेपणा खातीर, आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर. तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसतलो, तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेश्वर, हांव तुमची दशा बदलितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या भवनो आनी बेनिनो, एका वाटेन आमी मारता बरी खंत हुस्को घेवन आसाव तर आनी एका वाटेन जेजू आमचे लागीं उलयता. आनी त्या देखून तो जशें मरयेन चिद्द येवन जेजूची शिकोवण आयकली, तशेंच आमी सदांच देवाचें उतर आयकूंक, देवाच्या उतरा प्रकार आमी जियोंक ह्या घडये देवाची कृपा आमी मागया. आमकां देवान जायतो वेळ दिला, तो थोडो वेळ आमी सोम्या खातीर खर्चोवंक आमी हांगासर आयल्या बरी. जायते जण संवसाराच्या राटावळींत इतले बिजी आसात गे, तांकां देवा खातीर दिवंक वेळ ना जाला. आनी तांचे खातीर आमी प्रत्येक जावन ह्या घडये मागया.
जायती जण आमची भुरगीं आमची युवजणां आज जायत्या संगतींनी संवसाराच्या संगतींनी मेतेर जाल्यांत पूण आत्मीक संगतींनी ती तांकां वेळ ना जाला तांचे पसून आमी प्रत्येक जावन आमी मागया आमी हर एकल्यांनी मरये बरी बरो वांटो विंचून काडूंक सोम्या संगी थोडो वेळ खर्चूंक आमच्या आत्मीक संगती थंय आमी चड आनी चड गमन दिवंक आमच्या आत्म्याच्या बचावे खातीर आमी वावरूंक जेजूची कृपा ह्या सक्रमेंतांत आसच्या जेजू थंय आमी जोडून घेवया आनी ह्या घडये ह्या गिताद्वारे आमी देवाच्या उतराचेर आमचो भावार्थ खंचोवया. देवाचें उतर आमकां सांगता हांव तुमचे संगी सदांच आसा. आमकां आमचे खातीर जायती योजना देवाची योजना जायती आसात आनी त्या देखून ती योजना आमचे थंय संपूर्ण जावंक मरये बरी आमी खलते जावया. जशें मरयेन देवाच्या उतराक स्पंदन दिवन सांगलें तीं उतरां जावन आसा तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. त्या देखून सोम्याच्या योजनांचेर आमी बरो भावार्थ खंचोवन विश्वास खंचोवन आमी सोम्या थंय आमी सांगया सोम्या तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावो. तर ह्या घडये थोडो वेळ मौन रावया. वैयक्तीक रितीन जेजू आमकां कितें सांगता तें आमी आयकुया. तुझी उतरा तुझी उतरा दोळ्यांचो उजवाड तुझी उतरा तुझी उतरा जेजू तुझी उतरा भुकेल्या जेवण जेजू तुझी उतरा जेजू तुझी उतरा रडपिल्या घुसवण जेजू तुझी उतरा अपराध्यांक माफी जेजू तुझी उतरा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगच्या भावानो आणि बहिणीनो देवाच्या उतराद्वारे आमी जाणा जाल्याव देवाचें विचित्र योजन आम्हा हर एकल्या थंय आसा. ते योजन संपूर्ण जावंक आमचो विश्वास आमी सोम्या थंय खंचोवया आनी आमी मागया विविध तेसावां खातीर जें कितें आमच्या काळजाच्या गुणांत तशें आशा अत्रेग ते आमी सोम्यांच्या पांय तळा दवरया आनी त्या सर्वां ती देवाचे कुशीक जावो देवाचें योजन संपूर्ण जावं म्हण आमी मागया. जायते लोकांनी आमचे लागीं मागोवंक विचारला
तांचो गरजो आमचे थंय उसारल्यात त्या सर्व लोकांक आमी सोम्या थंय समर्पण दिवया. तांणी तांच्या सर्व गरजांत देवाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावन ताच्या खुशयेक खलतीमान घालूंक ताचें योजना तांचे थंय संपूर्ण जावंक तांचो भावार्थ थीर जावंक आमी तांचे पसून आमी मागया. जायतो लोक आमच्या कुटुंबांचे संदेश जावंक पुरो आमच्या फिरगजेचे संदेश जावंक पुरो आमची इश्ट मंत्रां जायती आमच्या वळखीची कश्टार आसात, पिडेंत आसात, विविध तरांच्या पिडेंत वळवळोन आसात. तांचो आमी उगडास करया. आनी जे कोणाक आमी तुजे पासून हांव मागता म्हूण आमी बसयला, विश्वास आमी खंचयला, तांचे पासून आमी मागया. मागया आमी प्रत्येक जावन स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो सडवणदार तसो आपलो खुरपेचो हात तांचेर दवरूं दी. त्या सर्व पिडेस्त भावा भयणीचेर दवरूं दी आनी तांकां आपडूं दी आनी गूण करूं दी. आनी आमी मागया सोम्या तुजी खुशी जावं, तुजें राज चलो, तुजी महिमा परगट जावं. तशेंच आमी मागया मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, झुजाच्या वातावरणा वरवीं जायतो लोक कश्टाता. जायते जण आमच्या परगांवांत आसले, जायती तांचीं कामां रिस्केर आसात, भद्रती तांकां ना जाला. त्या देखून तांणी सर्वांनी तांची भद्रती सोम्यांचेर खंचोवंक आनी जे कोण कामाच्या सोदण्यार आसात तांकां बरें काम मेळोवंक आनी जे कोण निराशी जाल्यात तांचें निराशपण भरवशान बदलोवंक, जे कोण बेजारायांत आसात तांची बेजाराय संतोशान बदलोवंक. सोम्यांक साध्य म्हणलें कितेंच ना. त्या देखून आमी हर एकल्यानी आमचो भावार्थ आमी सोम्या थंय खंचोवंक, त्या सर्वांच्या गरजांक सोमी पावतलो ह्या भावार्थान आमी जियोवंक. आनी मागया आमी सर्व राजकीय मुखेल्यां पासून तांणी तांच्या स्वार्था खातीर मात्र वावर करिनासतना बगार लोकांच्या बरेपणा खातीर, लोकांच्या उदरगते खातीर, समाजाच्या सुदारणे खातीर तांणी वावरूंक, बरी योजना लोकांच्या उदरगते खातीर, समाजाच्या उदरगते खातीर तांणी बरी बरी योजना हाडूंक आनी ती योजना जारी करूंक, तांची मत उजवाडावंक आमी तांचे पासून आमी मागया. जायते जाणांनी खजारी जड्यांनी मागोवंक विचारला. भुरग्याच्या देण्या खातीर भुरग्याचें देणें तांकां फावो जावंक, तांच्या मोगाचें फळ तांकां लाभोवंक, तांचें उणेपण सर्व स्वामी जेजू क्रिस्त तें भरती करूं दी आनी तांकां भुरग्याचें देणें फावो करून दी म्हूण आमी मागया. जायते जाणांनी मागोवंक विचारलें आसा. प्रत्येक जावन बरी सैरीक मेळोवंक, लग्नाचो सक्रामेंत जोडोवंक, बरें कुटुंब रोपीत करूंक, बरे चिन्य संगातीन तांकां मेळोवंक, तांचे थंय देवाची खुशी जावं, देवाचें राज चलोवं, देवाची महिमा परगट जावं. मागया आमी जायतो लोक विविध कश्टांत समस्यांत पडल्या, जायतो लोक रिणांत आसा, जायतो लोक रीण फारीक करूंक जायनासतना कश्टार आसा. सर्वांक आमी जेजूच्या पांया तळा दवरया. जायत्या गांवांनी असम आनी हेर गांवांनी वावरा निमती जायतो लोक कश्टार आसा. जायत्या जाणांचीं घरां बुडल्यांत, जायतो लोक मरण पावला, जायती मनजाती विविध रितीन थंयसर
देसवाट जाला. देवाची दया आमचेर आनी आमच्या सगळ्या आमच्या कुटुंबांचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर आमी मागया. सर्व आमी 5 पावटी सगळ्या संवसाराचेर देवाची काकुळत मागोवन 5 पावटी आमी म्हणया. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चावा मारिफात. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चावा मारिफात. सगळ्या संसाराची 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 काकुळ कर. सर्व आमी दिंबेर पडया. सम्यांचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर सगळ्या संवसाराचेर आमच्या पवित्र सभेचेर पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांचेर बापसाहेबाचेर गवळी बापाचेर सर्व याजकांचेर सर्व मिशनरींचेर सर्व धार्मीक भयणींचेर तशें सम्यांचे आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाच्या हर एक संद्यांचेर आमी मागया. हे देवावेचे सक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना. Padre Pio Papa, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा. सरच्या कामी देखीन तुझ्या आसीसीचे ते दरबोळ वाटे विदेपणाचो पर्व सटलोय. फ्रांसीस स्पिरितान जियेव सदा कुर्साचो गुरो जडलो. भाग्यवान Padre Pio Papa, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा.
सजग आम्ही देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कसे कोडीर वाहून देवाची ओळख दिली मागण्यान प्राचितांची सुख वेगून शांतीचे हाते झालो भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरे ख्रिस्तासारख्या आमचे पासोर माग बापा सजग आम्ही देखील तुझ्या संपियो आम्हा पासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापुचीन याजक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें ताच्या विनंतेन कितें हांव अत्रेगून मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियेवची आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्या सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळाशें कर सर्व आमच्या ते सवां खातीर आमी मागया सांपाद्रे पियो आमा पासून विनंती करून दी आनी आमकां जाय जाल्लें सर्व ताच्या विनवणेन फावो जावं दी ह्या बावार्थान बरोवन आमी मागया मागया आमी एका भक्तिकान मागोवंक विचारला स्पॉन्डिलोसिस स्पिडा गूण जावचे पसत एकल्याचे इंटरव्यू बऱ्या तरान जावंक कामांत सिलेक्ट जावंक आनी तशेंच एका स्त्रियेच्या गर्भेस तिच्या भुरग्याक बरी भलायकी फावो जावंक एका भक्तिकाचें होम लोन फारीक जावंक आनी एका भक्तिकान मागोवंक विचारला घर बऱ्या मोलाक विकून वचूंक बरो जागो मोलाक विकून वचूंक हे सर्व ते सवां खातीर आमी मागता आसतना आमी मागया प्रत्येक जावन संवसारार शांती समाधान वस्ती करूंक आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सदैव फळ तुजे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजे नांवी मागता ते म्हाका फावो कर आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयता
ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्गांनी संवसार सरात पूण म्हजीं उतरां सराशी नात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत परवसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुजेर हांव पातयेता. हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कश्टांतल्यान थंय दया दाखयनासता रावचें तुका साध्य. आमचेर निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकुळट दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलोभी काळजा मारिफात आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा तूं आमकां लाभय. नमान रणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आनी प्रदेशी येळची बळकां ह्या दुखाच्या कणांत आसता अस्कार अस्कार सोन आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाये तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळी ए मोगाळी ए दुलोभी आमकारी मरिये. भगवंती देवाचे माये आमा पासो विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सांजुजे जेजूच्या पसक्या बापा आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो क्लदेन सांपियो आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो आवय बापाय खालतो जावन जियेल्ल्या आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो कश्टान वरां तिरसाण सांबाळलेल्या पासो विनंती कर. सांपियो फ्रांसीस असीच्या पाटला उदरा आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो कपचीन वर्दीच्या अलंकारा आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो सोम्यांच्या पाशवांच्या गयाने नेटयलेल्या आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो येवकरिस्तते भक्तीन भरलेल्या आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो कुमसरच्या सक्रमिता मुखां बापाची काकुळट दाखयिल्ल्या आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो मागण्या तिरसाण सांबाळलेल्या आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणान खालतो जाल्ल्या आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो आत्म्याच्या बचावे खातीर वावरल्या आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो गरजेवंतांत क्षण पावच्या आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवोशा आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो आमा पासो विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थोया. हे देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पे जिणेंका पोणे दिवं विविध कृपे देण्यानी भरलोय आनी भगवान फ्रांसीस असीच्या शेतान क्रिस्ताचो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसान थिरसणेन रावून क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देण्यानी भर म्हणून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सर्वेश्वर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेश्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंको आनी तुमची दया करूं. सर्वेश्वर तुमी सांपियोचे दवरली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादी करूं. सर्पदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. तुझी
वर्गां बलिदान वंदन देव बापा सृष्टी करणारा सत्यान तुझ्या आमकां सोबयल्या मानता तुझे उपकार सर्पण करता नमस्कार म्हणतो सर्वत वेदा जमल्या समेत देवा जणा काळ समानाच्या एकवटान त्रिएक देवा तुझी नियाळ दया भेटयता वर्गां बलिदान. आज हांगासर तुमी मस्तू जाणां आसात पळोवंक खुशी जाता. कित्याक म्हळ्यार भोवशा सांज जुजेक स्वप्नांत देवदूतान सांगिल्लें बरें. कालच्या राती मस्तू जाणांक देवदूतान येवन सांगलां आसतलें आज सांतान प्रायरिसो डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटराचो डायरेक्टर मानादीक बाप नॉयल डी अल्मेडा हांचो जल्म दिवस म्हणून आनी तें वय सत आज ते आपलो जल्म दिवस आचरण करच्या ह्या वक्ता तुमच्या सर्वांच्या मागण्यान देवाची सर आशिर्वादां बरी भलायकी शांती समाधान येदोळ फाटल्या सर वर्सांनी देवान राखून वेल्ल्याक बऱ्या भलायकेंत आनी तशेंच बरी जानवाय दिवन देवाच्या उतराचेर जानवाय दिवन ती लोकांक तिळसूंक लोकांक सांगोंक लोकांची काळजां देवाच्या लागीं हाडूंक प्रयत्न केल्लें आनी तशेंच मुखल्या वर्सांनी मुखल्या दिसांनी तोच देव आसिसीच्या सांत फ्रांसिसाच्या नांवी पाद्री पियोच्या नांवी आनी भाग्यवंत आंतोनीच्या नांवी तांकां बरी भलायकी शांती समाधान दिवन तांची जिवीत खुशयेन संतोशान मुंदरसून व्हरूंक आमी तांचे खातीर मागया. देवादीन हेरल्ड डायसाच्या आत्म्या मीस दितात शरल डायस देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर सांत आंतोनीच्या मानाक आनी सांत पियोच्या मानाक अर्गां मीस दितात जसिंता आनी कुटुंब आनी तशेंच गरजेवंतांच्या आत्म्याक ती मीस दितात. फादर नॉयलाच्या जल्मा दिसाक अर्गां मीस दितात लिना डिमेल्लो आनी कुटुंब ट्रेसी डायस आनी DMRC कोर कमिटी देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां मीस भेटयतात. फिलोमेना सेराव कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांच्या आत्म्या मीस भेटयतात. फेल्सी पिंटो फादर नॉयलाच्या जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस भेटयतात. लुईस फ्लाविया मिनेजस सर ह्या त्या सवां खातीर आनी आमच्या मतींत आशिल्ल्या आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आनी आमच्या कुटुंबा खातीर आमी कितें मागोवंक आयल्या पाद्री पियोच्या मानाक हें मीस भेटोवन आमी ताचे तावन देवाची आशिर्वादां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो आज हांव देवाक अर्गां दिता कित्याक जिविताचें देणें आयच्या दिसा ताणें म्हाका फावो केल्लें आनी तें जिविताचें देणें आयच्या दिसा 50 वर्सांचो जल्मा दीस हांव आचरण करता. गोल्डन जुबली तो गोल्डन बर्थडे हांव आचरण करता आसतना प्रत्येक जावन कडेन जावं देवान केल्ल्या सर्व बरेपणांक हांव दिन वाचता. म्हाका जम दिल्ल्या म्हज्या जमदाता म्हज्या आवय बापायक डॅडीक हांव ससनाचो विशय मागता आनी तशेंच म्हज्या मम्मीक सर्व रितीन बरी भलायकी देवाची विस्नार आशिर्वादां तिचेर मागता आनी सर म्हज्या भावा भयणी पसोत आनी प्रत्येक जावन तुमचे पसोती हांव प्रत्येक जावन मागता. तुमचो उपकार बावडता. तुमी म्हाका संगात दितात म्हजे संगी वावरतात आनी कडेन जावन 50 वर्सां म्हणटा आसतना येदोळो वरेग व्हडलें कांय हांवें केल्लें ना पूण जर तर हांवें कितें केलां तर तें देवाच्या कृपे द्वारे
आनी त्या देखून देवाक जावं महिमा, देवाक जावं अर्गा आनी होगलाप. आनी ह्या दिनवाशी मनांत हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आज पवित्र सभा भाग्यवंत मार्ता, मरी आनी लाजरसाचें फेस्त आचरण करता. आनी ह्या तेग व्यक्तीन जावन 3 लिसां वा आमी शिकयत. पयलें जावन मार्ता बरी आमी आमच्या वावरांत आमी वरबेस्त जावंक जाय. जेजूचो मोग देवाचो मोग आमच्या करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आनी त्या देखून जशें मार्तान जेजूची सेवा केली तशी आमी सेवा करूंक जाय अशी कृपा आमी मागया. तशेंच मरयेन जेजूच्या पांया तळा रावून जशें जेजूची शिकवण आयकली आनी त्या शिकवणे प्रकार जशें मरी जियेली तशें आमी जियोंक देवाची कृपा मागया. तशेंच लाजरस जेजून ताका जिवंत उठयलो, जिवंतपणांत तो वांटेली जालो. तशें आमी हर एकल्यांनी बरें जिवीत जियोवन लाजरसा बरें जेजूचो मोगाचो इश्ट जावंक आमी देवाची कृपा मागया आनी ताच्या जिवंतपणांत आमी सर्व वांटेली जावया. आमच्या जिणेंत आमी जायतीं पथकां केल्लीं आसात. आमी आमच्या सेवेंत स्वार्थी जाल्या तर आमचें ध्यान मन करून मागण्यांत आमी वेळ करचोंक, देवाच्या उतर आमी आयकूंक नियाळूंक आमी वेळ आमी दिवंक ना तर आनी लाजरसा बरें जेजूचो इश्ट जावंक आमी चुकोवन पडल्या तर देवाचें बोगसणें आमी मागया. सर आमचीं पथकां वळखून घेवन आमी सर्व संगता म्हणया. हांव पत्की सरपदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बगेन सदांच समकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदेदार देव आमची काकुळत कर आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविता पावो. प्रार्थूया. सर पदेदरा ससनाच्या देवा तुझ्या पदा आपल्या घरांत स्वागत देवन ताका सत्कार सन्मान करूं भाग्यवंत मार्ता, मरी आनी लाजरा तुवें फावो केलें. तिची तांची देख घेवन आमी तशेंच हेरा मनशा सवें जेजूक देखूंक सुडसुडायेन ताची सेवा करूंक आनी अशें सर्गा तुज्या महिमेन स्वागत जडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनान. सांजोवच्या पयल्या पत्रांतलें वचप. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखूच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचें तें उडापी केलो. मोगांत वांटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचें फारीपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पटयल्ल्यांत. मोगाचें न्हू, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार
आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवा केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हणून आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सुरवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला. आमी प्रगट करता ह्या सुविशांत जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हणून आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी गो. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी गो. सर्वेस्पराक हांव सदांच तीन वाजतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासता म्हज्या वंटाची आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी गोड. मुझे सुवे मेळोन सर्वेस्पराची गीत गाजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचे नांव हसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, ताणें मुझे आयकले आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतले म्हाका ताणें निवारले. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी गोड. ताचे दोळे लावून रावतले संतोश बरीच जाता. तांची मुखां मळां लजेन केदीस पावाना. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवराकांतांतलो ताका निवारलो. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी गोड. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादी गोड. संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. जेजू आनी ताचे सीस पोयन करून वेता आसतना एका हळ्ळेक येवन पावले.
थंय मार्ता नांवाच्या एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशीन बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराई करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. हाचे विशयी तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता, तूं सबार संगती विशयींत खंत हुस्को कर नासाय. पूण गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंसून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचे नात. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमी मार्ता, मोरी आनी लाजारस हांच्या कुटुंबा विशयींत आमी आयकलें. एका घरा आयिल्ल्या मनशाक कशें आमी स्वागत करी जाय, ताका कशें आमी तांकां संतोश करी जाय गी म्हणून आमकां ह्या विशयींत कळीत जाता. हांगासर म्हाका 2 संगती उडासाक येतात वो जिविताचो अणभोग जावन आसा. कितें म्हूण सांगल्यार, म्हज्या 16 वर्सांच्या त्या मिसांव कामांत रायचूर गुलबर्गांत थंयसर आसचो सर दुबळो लोक. हांगा आमी कशें, आमच्या गांवांत आमी कशें आमच्या घरा आयिल्ल्या मनशांक स्वागत करता आनी थंय कशें स्वागत करचें, हे 2 अणभोग हांव सांगता. थंयसर पयस पयस हळ्ळ्यो आसात. एका हळ्ळ्यांनी क्रिस्तांव कुटुंबां 30 कुटुंबां, 40, 25, 20, 18, 4 या 2 या 1 अशें पयस पयस वचूंक मिसाक वचूंक आनी आसता. आनी तांच्यो हळ्ळ्यो म्हणटा आसतना तांचीं घरां पुरा लागीं लागीं आसतात. आमचें बरें आमचें कंपावंड, आमचें घर आनी उरल्यांचें तिशीन तशें ना. तांचो गादे या तांचे कुंबेर खंयी पयस आसता, 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर पयस, आनी तांचीं घरां सगळ्यां एक हळ्ळी. आनी आमी जर आमी घरा थंयसर येता आसतना आमचें बरें सोपाना चेर हाडांत तांणी निश्चय एक तें वर्सां म्हणटात. वर्सां म्हळ्यार 4 आडकानां घालून ताका सूंब बांदून तातूंत तांणी निश्चय गुंडयेन पडचें. थंय आमी ताचेर आमकां तांची कालें पुरा बिछाण्यांक घालून दितात, ताचेर बसचें. आनी तांणी सकयल बसून तांच्यो पुरा गजाली सांगच्यो, गजाली कळल्यो, तांचे कश्ट, तांच्या भुरग्याच्या शिकपा विशयींत, तांचें जेवण या तांचें घर, कोलवाचें घर कांय ना, भितर कांय टायल्स घाल्ले नात, टायल्स यंत हाचें गोरवांचें शेण काडिल्लें, या थोड्या घरां तेंय ना, अशें तांणी बसून सांगचें. उदक जाय गे म्हण विचारतात, निरुबेका स्वामी कुडिल्ली म्हणून. मागीर दुसरें तांचे कडेन कांय दिवंक ना. पूण थोडे पटी कोणाच्या घरा गोरवां आसात, कोणाच्या घरा बोकड्यो आसात, पाद्रा बायलो म्हणटाना सट्ट करून दूद काडलें, उण केलें आनी ताका दारा बस्तू साकर घाली आनी दिलें. पाद्रा म्हणटाना पाद्रा व्हड माट्टासो. दुसऱ्यांक जाल्यार दूद उदक दिवन तांकां तांचो स्वागत. पाद्राक जाल्यार ताका दूदच, दुसरें खंयचेंय दिनात थंयसर. तें दिलें. पूण पयलें थंय बसतात थंय सकला आनी गजाली करून मागीर आमी तांणी दिल्लें पिवून फाटीं येवचें. तें एक. हांगासर कितें जाता, आमच्या कुटुंबांनी जर तर भेट करूंक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर उलोवंक मेळची बारी अप्रूप. उलोवंक मेळची कोणी नात. व्हडां तांच्या राटावळणी आसतात आनी पाद्रा बायलो म्हणटाना जावंक पुरो घरा भितर वचून
असले कोंडे सोदून केक घे या बट्टारां घे आनी कितें दुसरें घालें पुरो आसले सोंटे घे आनी पुरो आसून एक च्या करून घे या कितें करून दितात. भुरगीं तरणाटी भुरगीं तांणी आसचे मोबायलारच हांगा पाद्र्या भिवून दी पाद्र्या बसोवन दी कालें खावून दी सोडून दी तें तांकां पडोवन वचोना तांतूं आसतात. तितलें मात्र गे व्हडां जावंक पुरो थोडे फावटी थोड्या कुटुंबांनी ह्या भुरगीं जावंक पुरो तोंडाक पळोवन दोळ्यांक पळोवन उलोवची मनशां कोणी नात. आमचे कडेन उलयतात पूण तांची तकली सकलात आसता. एकल्यान सांगलां हाळे सड्ड मोबायलाक तकली बागावन पळयल्यार हांगा गोमटी दूख जाता मागीर सर्विकल स्पॉन्डलिसीस आनी पुरा जाता. कित्याक आमचो मांडो येदो व्हडलो जड आसा की त्या गोमटेक बागल्यार त्या पाटीच्या कोण्याक तो वोंक जायना त्या देखून मागीर दूख सुरू जाता म्हणून. आनी अशें आमी ह्या 2 संगती आमी उडासाक दवरूंका. खंयसर त्या वेळार त्या जाग्यांनी खंयसर दुबळींकाय आसात तीं पयल्लें उलोवंक येतात बसतात कित्याक तांचे पुरो सांगोंक तांकां दुसरीं कोणी नात आनी तांकां कळीत आसा पाद्रा मात्र कुमो करचो म्हणून. आनी तांकां एकच एक संवसार गोत्ता आसचो त्या कुशीच्यांक अमेरिका. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಸಾಕತ್ತು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ म्हणून तांकां तें मात्र ಗೊತ್ತಾಸೆ. दुसरो खंयच्या गांवाची तांकां वळख ना उडास ना नांव गोत्तू ना. त्या देखून तांणी येवन बसून मागीर विचारचें घालें सक्रामेंतांनी कांय विचारना सोडया तें. कित्याक म्हळ्यार पयलें पोटाची भूक कोण तमता कोणाक पोटाक भरलां तांकां आमी सक्रामेंत तांकां मीस तांकां दोतोन तांकां आमच्या बापा तांकां सांताक्रुसाचे कूर काडूंक शिकय सुवाई. कोण भुकेंत आसात कोण वळवळटात तांकां आमी वचोन तूं माग 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 म्हळ्यार जायना. त्या देखून तांकांय कळीत आसा पाद्रा बडे विचारल्यार पाद्राब दिता म्हणून. आनी त्या देखून तांणी तशें बसून एकाल्याका तो स्वागत एकाल्याका आमकां पळोवन उलयतात एकाल्याका तांचे कश्ट आमकां कळटात. पूण आमच्या गांवांत खंय आमचे कडेन शिकप आसा खंय आमचे कडेन ग्रेस्तकाय आसा ह्या आमच्या ह्या कुशीन आमी आसांव थंयसर आमचें स्वागत करचें या आमी कशें तांकां खाण घेता ताका आनी हांवें आत्तां सांगल्याक फरक आसा. म्हाका कांय राग ना आनी म्हाका कांय मसोरी ना आनी पूण हांवें सांगलें एक आमकां जाणवाय येवंक नाल्यार आमी यात्त कुशीन आसा आमकां ती समजणी उणी जाता थोडे फावटी आमकां कळीत आसना कित्याक त्या संवसारार तिशीनी लोक आसा म्हूण आमकां कळना. आमकां आमचें मात्र आमकां समजता. त्या देखून आज आमी कुटुंबांत मोगा मायपासाच्या आनी भावार्थाच्या संबंदांत जेजू कितलें महत्व दिता तें आयच्या ह्या फेस्ता द्वारे आमकां कळटा. मार्ता मोरिया आनी लाजरस. लुकाच्या वांजेलांत मार्ता जेजूक सरबराय करच्यांत मागण जाली. जेजूकें गरज आसलें पूण ताका मार्ताचें बरें म्हण खंडिती जावन तो वळखलो. ताणें कांय नाका म्हणून आनी ताकाय भूक लागली ताकाय उदक जाय जेल्लें पिवंक या दूद ताणें दिल्लें कालें पिवंक जाय जेल्लें. पूण थंयसर मार्ताची भयण मोरी जेजू लागीं उलोवच्यांत कशें तो रायचूरचो गुलबर्गाचो लोक पांया मुळा ते येवन बसता आनी तांचे हें पुरा सांगता तशेंच मोरी उलोवच्यांत थंयसर आसता आसतना जेजू तिचें आयकूंक मग्न जालो. तो कावन्सिलर तो जेजू आनी एकलो कितें सांगता पळय ताचें आयकुचें मात. कावन्सिलरान उलयल्यार तो कोण तो कावन्सिली येता पळय उलोवंक ताका पुरो विसरून तो घरा वचूंक मागीर ताचें जिवीत तेंत ना या बाला डोंकूत जावंका. त्या देखून कावन्सिलरान आयकुचें मात्र काली आनी त्या देखून तांतूं आसलो. आनी जेजू हें मोरयेचें बरेंपण वळखलो मानवलो तिशिल्यान मार्ताचेंय वळखलो. सैऱ्याक वा इश्टाक सत्कार केल्यार केवल फावना ताचे लागीं उलोवचें चड गरजेचें. एकलो सैरो येता ताची सर कश्ट निवारूंक या पयशे दिसय म्हणून ना. आमी आयकल्यार पावता ताचे कश्ट ताची विराराय या ताची पिडा आनी कितें तें पुरा त्या दळान तो समाधान येवन वेता.
आमी कितले कडेन कितल्या फंक्शनाक आमी येता जावंक पुरो मुद्देकारार रोस काजार आनी पुरा आनी थंय दवरच्या त्या सावंडांत आमच्या कुटुंबाची आमकां वळख करूं बारीक कश्ट आमी गेल्या तो MC तेन्ना डॅन्स कर म्हणटा, उबे राव म्हणटा, ताळयो पेट म्हणटा, बसा म्हणटा, डॅन्स कर म्हणटा, आमी जेवल्या आयल्या. मागीर आमच्या कुटुंबाचे आनी एका कडल्यान फंक्शन आसल्यार मात सुवाय आमकां वळख या उडास ना जाल्यार थंयसर जायना. त्या देखून तांचे लागीं उलोवचें चड गरजेचें जावन आसा. आमच्या फंक्शनाक येता आसतना जाल्यार आमी त्या मनशां कडेन आमच्या मनशां कडेन उलय जाय, आमी तांचें आयक जाय. ती खंय तावन पयस तावन येतात ती त्या हाका केवळ आमचें डॅन्स पळोवंक ताळयो पेटोवंक मात ती येनात. ते तांकां घरा रावणी करीत कित्याक घरा थोड्यांच्या घरा बोंडे पियोवंक आनी वांदोर येतात वांदराकी ताळयो पेटोवन तांकां दांडयत. ते हांगा ह्या असल्या हाका कार्याक तांणी ये जाय म्हणून ना. त्या देखून मार्तान तिचें काम मात्र गरज म्हणून चिंतलें आनी तिका थंयसर राग आयलो, मसोर जालो आनी तिणें केल्लें तें जेवण जेजूक दिवंक ती केदाळां येवन थंय पुरपुरली पळय तें जेजूक पुरा कोडू जालें आसतलें. कित्याक म्हळ्यार तिणें मोगाण करूं ना. तिणें मोगाण केल्लें सुरू केल्लें बरें काम, पूण मागीर ही काल थंय ताचे कडेन मात्र गजाली करता कांय ताचे कडेन फ्रेंडशिपार पडल्या कोण ना, मागीर जेजूच्या फाटल्यान ती वेता कोण ना म्हणून कांय रागान आनी पुरा थंयसर ती दूर दिलें. आनी त्या वेळार जेजू मार्ताक समजणी दिता, तिद्विता कित्याक ती हांगासर बसल्या गी म्हणून आनी तूं कित्याक थंय कुजनांत काम करताय गी म्हणून. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मनशाक जेवणाच्या सत्कारा बराबर तो संबंद दवरचो आमी. केदाळां आमी एका मनशाक जेवणाक आपयता, केदाळां आमच्या सरबरायक पुरो आपयता, तो संबंद आमी दवरूंक जाय. आनी केवळ पळयल्यार पावना, पानपड उदक दिल्यार पावना, तांचे कडेन एक दोन शब्द उलय जाय आमी. आनी जेजूस हजर आसतना ताचे सांगता करसूंचो वेळ तो कितल्या अपुरबायसो म्हणून आमकां कळटा. आनी अशें ह्या वरवीं जिणी आखेर जाता, पूण केदाळां आमी कोणाचो संबंद दवरला तो संबंद आखेर जायना. आमची जीण ह्या संवसारार थोडेच दीस या थोडीं वर्सां आनी उपरांत आमकां ही जिणी आमची काबार जाता. पूण आमी दवरलो ह्या जिवितांत आसतना बरो संबंद, बरो एक हांसो, या बरें एक उलोवणें, बरी एक केल्ली कुमक ती केदाळांय ती उरता. त्या देखून आमी तशें बऱ्या मनान बरो संबंद आमी रुता करूंक जाय. शिवाय दुसरें अशें न्हय, कित्याक मोरयेन थंयसर बरो वांटो विंचून काडलो म्हणटा जेजू. तशेंच आमी ह्या संवसारांत आसतना एकामेका बरो वांटो आमी विंचून काडलो जाल्यार जेजू वळखता. मोरयेक जेजू वळखलो थंयसर पांया मुळा बशिल्ले कडेन. आनी कुटुंबांत आमी जेवणाक आनी इतर कामांक लक्ष दिवची, ताचे सवय देवा लागीं आमी एकामेका संबंद दवरूंक आनी मागण्या द्वारे आनी तशेंच हेरां सांगता आमी बरसून जियेत आसतना तो आमी देवा थंय बरो संबंद दवरले बरी जाता. ताच्या बदलाक आमी केदाळां आनेकल्याक आमी दुरसून उलयता, केदाळांक आमचें थंय बरें मोडना, या कितें आनी एक मनीस बरें करता त्या मनशाक आमी उखलून धरचें. आणकी बरो प्रोत्साह आमी दी जाय. शिवाय तें कितें एक मनीस बरो करता ताका सकयल घालचें न्हय. हें एक कोडयाळांत ती सांगणी आसा, बांयंत कुर्ल्यो आल्ल्यो पळय, हे कुर्ली वयर सोडोंक येता आनी एक कुर्ली व्हडलो सकयल घालता, तूं खंय येता तूं हांगा तर राव म्हणून. तशेंच आमच्या ह्या संवसारांत ती ह्या कुडयाळांत ती एक सांगणी आसा. आमी कोणायकी वयर वचोंक सोडिना, लोटून सकला घालता आनी कोण बरो जाता या कोण हट्टान आनी कोण वयर येता ते वेतात. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हें फेस्त हें आमी हो उडास काडचो. आमी आमच्या जिवितांत जेजूक सदांच आमी ताका स्वागत करया आनी तशेंच जेजूक आमी सांगया, तूं आमचो इश्ट जावन आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सदांच राव जेजू म्हणून आमी म्हणया.
स्वीकार कर ये बापा मोड्या वाणासोंगे भेटता ही देणी मानून तुंगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा काळीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित मोगान तुझ्या दिभर जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार दया बापाक मानता तसलें सा म्हण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पैसेबेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ बापा भाग्यवंत मार्था मरिया आनी लाजराचो वगडास करून तुज्या महिमेच्या मानाक हो वाकडण्यांचो यज्ञ आमी तुका नम्रतायेन भेटयता जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवाली तशें ह्या बलिदाना बराबर आमच्या जिणयांची सेवा तुका मानू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदरा आनी ससनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ शेकण्यांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विश्वाचे मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरे देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्गीन तुका जय सर्गीन तुका जय सर्गीन तुका जय सर्वेस्पराचे नामे येता ताका जय 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 सर्गीन तुका जय सर्गीन तुका जय सर्गीन तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले चुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे
तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेकराचें हें रगत पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासा करात. पवर्ताचो घट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभना तुझे पुनः जीवन पोट आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे वगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसाव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेत सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये संगती भगवन जुजे भगवन धर्मदुता आनी सर काळी भगवन पाद्री पियो तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ते आज जेजू वरवीं ते आज जेजू संगता ते आज जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमा हर एकल्यांकी जिविताचें देणें फावो केल्ल्याक आनी देवान केल्ल्या सर्व बरेपणांक आमी दिन वाचून जेजून शिकयलेलें तें मागणें आतां आमी भक्तीपणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वराचो वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्कय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान उतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतींच पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. त्या राजवडकी पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमची सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पटोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूत कर.
देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळून. Tuz mozoras nar somia, tuz mozo adar, tuz moja karzan somia, sadas terbidar. Tuz mozoras nar somia, tuz mozo tuz moja karzan somia, sadas terbidar. Jivitaso mundo tu segitam devlolo, संसार सासनी जीव दिवच्याक बापान तो धाडलोलो. तुजे लागी येता तो केदीस मुखेव सोना, तुका सत मानता तो केदीस स्थानेव सोना. तुस मोजो रसनार सोम्या, तुस मोजो आदार, तुस मोजा काळजान सोम्या, सदांच करबिडार. आरण्यान मन्ना खावन पूर्वज मरण पावले, उदा सर्गी देणे तुझे तांकां ते मानवाले. पूण तुझे मासोसराच्या जिवा पासून दिले, तुका सेवटेल्यांक ते सासणी जीव दितले. तूच म्हजो रचनार सोम्या, तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजान सोम्या, सदांच करबिडार. प्रार्थुया. भोवमगाळ बापा, ह्या यज्ञात तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज तीर चंचल वस्तू तावन मेकळे करून तें गरजेच्या एकच वस्तूचे तुज्या मोगाचे दवरूंक आमकां बळ दी. आनी भाग्यवन मार्था, मरी आनी लाजराची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या सण एकल्याच्या पोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून ससनाक तुज्या महिमेवून बगीत जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सवे आसो. सर्पदेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या संदेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार.
सुमयांचे नामे आमचो आधार. ताणे रचला सर्गाने संसार सुमया दयेन ऐक म्हजे मागणे. आणि मोजी बाप तुझेशी पावोन दी. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे असो. मोगळा बापा आमचे तुवें सांपाद्रे पियोच्या विणवण्यान वतल्या सर्व कुरपे देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर्व वस्तू तुजे तावन उपजातात आनी मनशांक दादोस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या वुंड्याचे तुजे आशिर्वाद घाल. हे वुंडे स्विकार करतल्या आमच्या आत्म्यांक आनी कुडी बरी भलायकी घटाय आनी पोषण मेळो. हे स्विकार केले आमच्या जिवनांतली सर्व पिडाशिराक गूण जावं. हे मागणें आमी भोवतीर भावार्थान सांपाद्रे पियोच्या विनवणेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Padre Pio Papa करताव नामात तुका क्रिस्ताचे गाय घेऊन पोविसल्या. जेजूसो मोग करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुखावो जावं. माग आमचे पासो Padre Pio Papa जेजूच्या पाशावान भाग्यवन प्राजित कर काल तो जालो. जेजूसो मोग करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुखावो जावं. माग आमचे पासो Padre Pio Papa पातक्यांक दयाळ मोगान बोगसून जेजूसो मोग तुवें दिलो. जेजूसो मोग करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुखावो जावं. माग आमचे पासो Padre Pio Papa दुबळ्यांच्या आदारा कष्टांतल्याच्या तूं बुजवणारा. जेजूसो मोग करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुखावो जावं. माग आमचे पासो मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां. San Padre Pio आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दसमानांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.